केल्ले आसा आनी म्हाका खात्री आसा की माननीय मुख्यमंत्री जे आमचे आसा ते हे स्किमी खातीर जे बजेट जे आसता न्हय 60-40 जे बजेट आसा जे प्रोपोर्शन आसा ताका पयशे खंयच कमी करून दिवचे नात अशा प्रकारची हांव आशा बाळगिता आनीक लोकांक एक विनंती करता चड करून ग्रामीण भागातले लोक जे आहा तांकां विनंती करता की ह्या स्किमी संबंधी जे जॉब कार्ड तयार करपाक जाय ती जॉब कार्ड तयार करून पंचायत पातळीचेर हाजे प्लॅनिंग म्हणजे निवडून आलेले जे लोक असतात ते लोक आणि झडपी लोक जे असतात पहिले जे निवडून आलेले जिल्हा पंचायत मेंबर ह्या लोकांना माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी ची MNRG स्कीम आशिल्ली मनरेगा म्हणटा ती स्कीम कंप्लीट चेंज करून लोकार्पण जे केलां ते जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता विकसीत भारत आणि संबंध भारतभर ज्यो स्टेट आसा त्यांचे चीफ मिनिस्टर आसा तांणी हे इम्प्लिमेंटेशन करपाक खातीर मोठ्या हाणें प्रबोधन चालू केलें आणि हे 125 दिसांचो पगार जेन्ना प्रत्येक गरीब कुटुंबा कडेन पावलो तेन्नाच विकसीत भारताक आदार जातलो अशें ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान जाता. दुसरे गोष्ट आसा ती हाय लेवल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी ना अशें स्टेटींनी केलां आसा. ते सगळें बंद करप पयशे डायरेक्ट तांचे अकाउंटार वता पयशे सगळे अकाउंटार वचनाशिल्ले प्रत्येकाच्या घरात
प्लॅनिंग आम्ही करू शकता. पंचायत लेवला जे काम आसा तें आमी वाडोवंक शकता. घेतलेले पावल उचललेले पावल ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल आणि आमचे रुरल डेव्हलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंग चव्हाण हांचे स्पेसिफाय केला ह्या फावटी. एक म्हणजे सिंगल वुमन, परत दिव्यांग आणि वल्नरेबल ट्रायबल ग्रुप्स आणि सिनियर सिटीजन फ्रॉम द 60 इयर्स टू अप टू 70 इयर्स दोज हू आर रेडी टू वर्क हे त्यांच्या खातीर जे काम आसता हे हातूंतल्यान मेळटले. आम्ही जेका म्हणटा की फर्स्ट प्रिफरन्शियल ग्रुप सुद्धा अशा पद्धतीत ज्या गावांनी काम करतात ताज्या खातीर हे काम हे खासा करून मेळटले. हाजी 4 कॅटेगरीनी हे काम जे आसा हे डिवायड केला. कारण एक जेन्ना विकसीत भारत विकसीत गोवा हे जर स्वप्न साकार करतले आसत जाल्यार स्पेसिफीक त्या ग्रुपांनी काम त्या टायपचे काम घेवप आणि आमी म्हणटा की नेशन बिल्डिंग गोयच्या विकासा खातीर काम घेवप हे असल्या कारणान वॉटर सेक्युरिटी अँड कन्झर्वेशन म्हणजे बंद चेक डॅम्स आणि रेन वॉटर हार्वेस्ट या कामाचेर हातूंतल्यान भर दितले. ताका कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर जाका आमी म्हणटा गांवांत ज्या जाग्याचेर वर्क्स म्हणजे हांव लायव्हलीहूड सांगता आसतना मार्केट कॉम्प्लेक्स आनी स्कील डेव्हलपमेंट रिलेटेड काम हे लायव्हलीहूडाच्या अंतर्गत जातले. क्लायमेट रेजिलंट वर्क्स इट इज टू प्रिव्हेंट फ्लड्स आणि सॉइल इरोजन. गोंय कोस्टल स्टेट असल्या कारणान अशा पद्धतीच्या कामाचो खूबशे फावटी खूब स्कोप उरता. ते प्लॅन करून काम आमकां ह्या अंतर घेवपाक मेळटलें. म्हाका दिसता वेगवेगळ्या स्टेटींतल्यान हातूंतल्यान विशेष करून आमी पळयता की जे काम जी आमची जे वर्क शेतांनी कामगार मेळपाक जाय म्हणून 7 दीस खंयचे बॅन दवरपाचे हो स्टेटी कडेन असल्या कारणान पर्टिक्युलरली ते 7 दीस हे जे आहा बॅन दवरपाचें काम हे राज्य सरकार करतले. हाजी फायनान्शियल आणि फंडिंग पॅटर्न्स हो सातत्यान 60-40 राज्या खातीर उरता. 40% हाजे प्रोविजन हे राज्य सरकार हे सातत्यान करतले. आमी हातूंतल्यानूय पळयता की हाजो इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्ट म्हणजे हातूंतल्यान फंडिंग दिता आसतना सुद्दां हाजो मॅक्झिमम 40% इज फॉर द मटेरियल अँड 60% इज फॉर दोज हू आर एक्चुअली वर्किंग. अशा पद्धतीची जी कामां आसता म्हणून ही कामां काही 2 स्टेरिंग कमिटी विच इज हेडेड बाय द CS हे करपाचे आतां पर्यंत ठरयला. जेणे करून अशा पद्धतीत म्हणजे म्हाका दिसता की अशा पद्धतीची कामां जावची ना. सांगपाक खूब खोस भोगता. तुम्ही जर हाजो पोर्टल पळयलो म्हणजे फाटली जी स्कीम आसतली हातूंतल्यान गोंयाच्या बाबतींत खंयचेच काम फाटल्या 3 वर्सांच्या बाबतींत केन्नाच फ्रॉड जावंक ना किंवा खंयचे तेजे लॉस जावंक ना. इतर स्टेटींनी तुम्ही पळयशात काम करिनासतना पयशे डिस्ट्रीब्यूट केले वेगवेगळे डिस्बर्समेंट जाले त्या पोर्टलाचेर दिसून येता. म्हाका सांगपाक आमी प्रॉम्प्ट रित्या काम करता आसतना हाज्याय फुडें आनी खूब बऱ्या पद्धतीन हे काम करपाक शकतले. आतां पर्यंत आमी कंप्लीट जायना थोडीशी कॅरी फॉरवर्ड जाता वेरियस हाज्या खातीर बट हे आमी पुराय करपाक शकले. जेणे करून ग्रामीण भागात जशें आमचे सुभाष शिरोडकर मंत्री यांच्यानी